मंत्री अपोज करता म्हणून नाल्यार MTS जावं जे LDC पोस्ट आसा ते स्टाफ सिलेक्शनाचेर भायर काडचे म्हणून सरकारान स्टाफ सिलेक्शन जे केलां तेजो गोंयचो टॅलंट पूल आनी मेरीट बेसिसचेर नोकरी ट्रान्सफरंट रित्या भरपा खातीर केल्लें आसा तें चालू उरता. थोड्यांनी 100 200 300 लोकां कामां लायलो आहे आमदारांनी मिनिस्टरांनी. हां. जो पळय मिनिस्टर जाता तेणे आपल्याक सगळे कामां लायले. आमी केन्ना मिनिस्टर जालो नाय, तो आमकां लावपा मेळना. हांव स्टाफ सिलेक्शन न्ही, पयलीं देखून आमी त्रास लायता आहे. स्टाफ सिलेक्शन आतां व्हडलें अशें ना. स्टाफ सिलेक्शन म्हणटू आमकां त्रास थोड्या मिनिस्टर जाता आसले. हां. पण आमकां इट डजंट मेक अ डिफरन्स बिकॉज आमकां कोणाक घालो मेळना. सो आमगे अपेक्षा आहा कितें एक मुखार आमकां कितें घालो मेळत कोणाक हें करप म्हणजे सारकें इलिगली ना. बट एटलिस्ट सम थोड्या जाणांक घालपा मेळ्ळें जाल्यार आमकां. स्टाफ सिलेक्शनाचो विशय जो आसा हो स्टाफ सिलेक्शनाचो विशय चालू केल्लो आसा ऑनरेबल CMन. म्हाका विशय आसा की जो आमच्या मतदारसंघा वा गोंयभर भुरग्याची अपेक्षा आसता कितें आसा यू कॅनॉट कंपेर अ न्यू ग्रॅज्युएट सी देर इज अ डिफरन्स. इफ आय फिनिश माय ग्रॅज्युएशन टुडे एट द एज ऑफ 22 and I am eligible to apply in government job till the age of 45. Can a 22 and a 45-year mentally cope up with the same language? Can those people have the same ability to answer the same questions? Now, after 22, since he has to survive, he has to work somewhere in a private organization where the salary may be 10,000, 15,000, 20,000. So, a student has now just passed out. He has not worked. 22 वर्साचो तो फ्रेश मायंड आसा, सगळे शिकलेले मायंडीचे आसता आनी शिकपाची मानसिकीत आसता. जो 23-24 वर्साचो 45 इयर्स 20 वर्साचो भुरगो जो आसता म्हाजें म्हणणें की ताका सेपरेट एग्जाम दिवपा जाय आनी मागीर कंपेर करपा. यू कॅनॉट कंपेर अ 18 इयर 16 इयर ब्रेन टू अ 45 year old brain where the questions are on a similar nature and the same nature. So this is my contention. गोंय सरकार ग्रीन गोंय क्लीन गोंय मोहीम राबयतले. हे मोहिमे वरवीं पुराय गोंयांत 10 लाख झाडां रोवपाचो यत्न. 5 जूनाक ही मोहीम सुरू जातली आनी 5 सप्टेंबर मेरेन ती चलतली. राष्ट्रीय महामार्गावयल्यान मोहिमेक सुरवात उपरांत सगळी कडेन झाडां लायतले म्हणून मुख्यमंत्र्याची म्हायती. गोंय सरकार फुडल्या 90 दिसाची कॅम्पेन लॉन्च करता विच इज इन ग्रीन गोवा क्लीन गोवा. ग्रीन गोवा क्लीन गोवा ह्या कॅम्पेनिंगाच्या अंतर्गत 5 जून पासून ते 5 सप्टेंबर पर्यंत नॅशनल हायवे पयलीं, स्टेट हायवे दुसरे, डिस्ट्रिक्ट हायवे तिसरे एप्रॉक्सिमेटली 10 लाख झाडां रोवपाचो आमचो संकल्प आसा. हांव अपील करता फाल्यांच्यान चलपी 5 तारखेच्यान चलपी 5 सप्टेंबर पर्यंत ह्या 30 दिसाच्या कॅम्पेनिंगात मानाधीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदीजी हांच्यांनी आव्हान केल्लें एक पेड माँ के नाम हें झाड लावचें म्हणून. आमी पळयता की गोंयांत एप्रॉक्सिमेटली 10 लाख वोटर आसा म्हणजे 11 लाख वोटर आसा. 10 लाख वचून झाडां लावपाक शकतले. आमी 10 लाख झाडां लावपाचो संकल्प केला. प्रत्येक वोटरान मिनिमम एक झाड लावचें. तशेंच म्हजे घर येवजणे खाला आतां मेरेन 3,000 ऑर्डरी रेडी जाल्ल्याचें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. म्हज्या घराच्या अंतर्गत म्हणजे आतां फाटल्या दिसांनी रिवायज घेतलो त्या प्रमाणे 3,000 ऑर्डरी रेडी जाल्या. ताज्या भायर म्हणजे आमी 20 पॉयंटाच्यो आनीक रेडी करपाक घेतल्या. बट ऑलमोस्ट म्हाका दिसता फाल्यां दोनी नॉर्थ गोवा आनी सावथ गोवांतले जाल्या उपरांत 5,000 वयतले. बट बाकीच्या सगळ्या जाणांनी फास्ट ट्रॅक करून आपूण फॉर्म दिवचे. मंत्रिमंडळातले निर्णय. विधानसभे भायर उबारिल्ल्या वर्टिकल गार्डनाचेर वट्ट 58 लाख रुपया खर्च. हॉस्टेला खातीर केपें सरकारी महाविद्यालयाक 20,245 चौखण मीटर जमीन. मळकर्ण्या फायर स्टेशना खातीर 5,150 चौखण मीटर जमीन. वेटलँड ऑथॉरिटीक 40 लाख रुपया. वजनमाप खात्यात ड्रायव्हरांची भरती. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट.